मगळ भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो तुमकां समेस्तांक बाळका मरियेच्या नव्यानाच्या मिसाक मोगाचो स्वागत मागता। आज तिसरो दीस नव्यानाचो आमी आचरण करच्या वखता मरी आमकां संदेश दिता। मरी कुटुंबा संबंध घट करूंक आमकां प्रेरण दिता। आमी कुटुंबां जियेतना कुटुंबाचो संबंध आमी चड करूंक जाय। हो संबंध घट आनी बोळ आसूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आज आमकां दिता आसतना मरी मायाची कृपा मागया। ह्या मिसाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता आसतना एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया। एकामेकाच्या गरजां खातीर आमी मागया। प्रते रितीन माध्यम मुखांतर नव्यानाचो तिसरो दीस संभ्रमतात त्या सर्व मरयेच्या भक्तिकां खातीर विशेश करून संदर्भार आमी मागया। हे संदर्भार पुलगोद्रेंतल्या आत्म्याक मीस दितात अरविंद मतायस, तशेंच एरगांसावन मीस भेटयता आलन सांतुमायर हॉस्पेट, देवादीन जॉन पाऊल आनी प्रमिळा डिसोजा जत्म्या मीस दिता लोरेन सांतुमायर हॉस्पेट। हे सर्व बसून मागया आम्हा समेस्तां बसोत मागया। जे कोण आमकां तन बसयला तांचो उडास करून तांच्या बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं। क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आज नव्यानाचो तिसरो दीस आमी आचरण करता आसतना मरी कुटुंबा संबंध घट करूंक प्रेरण दिवच्या ह्या वखदां आमी मरी कुटुंबांत जियेली तिणें कुटुंबाचो संबंध आपल्या मावशे भयणी एलिझाबेथी थंय मात्रणे सगळ्यां थंय तिणें घट्ट दवरलो। आमी तसलो संबंध दवरूंक जाय म्हणलें सत आज आमकां ती कळीत करता। असल्या जिवितांत जिवंक सुमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया। एक घडीभर आमी दोळे धांपया। जर तर कुटुंबा संबंध आमी अळवूंक कारण जाल्लीं आसां जाल्यार कुटुंबा संबंध जर तर आमी पाड करूंक वा त्या कुटुंबा संबंधांत ना समाधान हाडूंक आमी कारण करता जाल्ले आसां जाल्यार सुमयेलाकचें बोगसाणें मागया। एकामेकाचें बोगसाणें मागून नितळ काळज मनान पवित्र बलिदान भेटूंक आमकां समी तयार करया। मगाळा जेजू तुजें उतर आमकां कुटुंबा संबंध बऱ्या रुता करूंक आपोवणी दिता। तें उतर तिरस्कार करून तुका दुखयलां पश्चात्तापून बोगसाणें मागोवन म्हणटा हांव सोम्यांका कुटुंब तुवें आमकां दिल्लें वर्तें तेणें हो कुटुंबाचो संबंध मोगान आमी रुता करूंक जाय। पूण स्वार्थी जावन थोडे पटी नासमाधाना कारण जाल्ले आसां पश्चात्तापून बोगसाणें मागोवन म्हणटा हांव क्रिस्ता काकुटका मगळा जेजू कुटुंबांत सोड दोडू माया मोगू बोगसाणें सोसणीकाय भोव गरजेची। ही थोडे पटी आमी सुकल्ली आसां। ह्या मुखांतर आमी पेल्याच्या दुखाक कारण जाल्ले आसां। तुकाय दूख दिलां पश्चात्तापून बोगसाणें मागोवन म्हणटा हांव सोम्यांका कुटका तकली बघून देवाची काकूळत म्हजेर म्हज्या कुटुंबाचेर जोडून घेवया। सर्व पदवेदार देव आमची काकूळत करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया। सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापां भोव भाग्यवंत ओंकार मरयेक आमी आज भक्तीन वंदिता। जशी तिका तुवें कृपेन भरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कृपेन भर। अशें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमचो कुटुंबा संबंध बऱ्या रुता करूंक जाय असची जाणवाय कृपा लाभय। आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना। सांत पावलान तेसलोनिका घराक बरयल्या पयले पत्रांतले वाचप। भावा भयणीनो मरणाचो विशय घेतल्यांची खरी स्थिती तुमी जाणा जायचे म्हूण आमची अपेक्षा। तेन्ना तुमी बरोवसो नातल्या हेरा बरी कंती बरी जावची नात। जेजू मेलो आनी परत्यान जीवन जालो हे आमी सतमंताव जाल्यार ताजेर विश्वास दवरून मेल्ल्यांकी जेजू सवे देव जिवंत उठयतलो। सोम्याची शिकोण म्हूण चिंतून आमी तुमकां सांगता।
सोमी परत्यान येसर आमी जिवंत उरली ती मेल्यांची की मुखार आसची नाव फर्मानाचे गरजवणेक श्रेश्ठ बडव्याच्या उल्याक आनी देवाच्या तुतरेच्या आवाजाक सोमीस स्वतः सर्गीतावन देंवतलो तवळ क्रिस्तातय विश्वास दवरन मोन गेली पयले उठतली उपरांत आमकां तवळ पर्यंत जिवंत उरलेल्यांक ताचे संगता अंतराळार क्रिस्ताक मेळूंक कुरपेचे उखळून व्हरतले त्या नंतर आमी सदांच सोम्या संगता आसतल्या देखून हे सांगून एकामेकाक बुजवण दिया देवाचे उतर देवाचे वडकार प्रीतमेचे मनसुबे कचाक सोमी येता प्रीतमेची मनसुबे कचाक सोमी येता सर्वेस पराक एक नवे गीत गाया बुनिवास्यनो सर्वेस पराक सद्गीतां गाया जनांगामध्ये ताची महिमा परगट करा सपजा ताची विस्मिता कळया प्रीतमेची मनसुबे कचाक सोमी येता सर्वेस पर खोरोस वर्तो सस्तुती फावो जाल्लो सदेवामध्ये तो विजय जाल्लो जनांगाचे देव फाकात बोबी प्रीतमेची मनसुबे कचाक सोमी येता प्रीतमेची मनसुबे कचाक सोमी येता Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर सोत्मो मुझे रासा दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक म्हाका धाडला Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्या वेळी जेजू नजरेताक आयलो थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो आपले सवये प्रमाणे सब्बताचे दिसा तो सिनगोगान भितर सरलो थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतच ताका इसाया प्रवाद्याचें पुस्तक सकूळ हाडून दिलो तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें देवाचो प्रेरकत्म म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला बंदेंत आसलेल्यांक सुटका कुरड्यांक दिश्ट दणसतल्यांक सवकासाय बासोवंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला वाचून जातच पुस्तक कवळना सिनगोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटीन दिलें आनी तो बसलो थंय आसलेल्या समेस तांचे दोळे ताचेर कोसून आसता तो तांचे लागीं म्हणालो आत्तां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें थंय आसलेले सकट ताची शिफारस उलोवंक लागले आनी ताच्या तोंडान तीं भायर सरतालीं तीं आपुरबायचीं उतरां आयकून विस्मी जाताले आनी ते म्हणटाले वो जुजेचो पूत न्ही वे तो म्हणजे जेजू तांकां सांगे लागलो वय जा तुकाच तूं पयलें गूण कर ही गाद तुमी म्हाका मारतल्यात आनी कपेर्नवांत तुवें केल्याय म्हणून आमी आयकलां तीं कृत्यां हांगाय तुज्याच गांवांत कर म्हूण तुमी म्हणटल्यात
ताणें मुंदारून म्हणें सो तूं सांग तुमकां सांगता खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्या स्वंत गांवांत मान मेळना. आनी एक सत गजाल हांव तुमकां सांगता. एलियाच्या काळार 3 वर्सां 6 म्हयने पावस शेणनासतना सगळ्या गांवार व्हड एक दुकोळ पडलेल्या वेळार इस्रायलांत जायती विधवी आसूंक आशिल्ल्यो. पूण तरी पण तांचे मदले एकलेय लागीं देवान एलियाक धाडलो ना. बगर धाडलो ताका सिदोन गांवच्या सारेप्ता प्रांतांतली एक विधव स्त्री सरसी. तशेंच एलिचे प्रवादीच्या काळारी इस्रायलांत सबार कोडकार आसूंक आशिल्ले. तरी पूण तांचे मदलो सिरियासो नामान शिवाय हेर कोणूच नितळ जालो ना. हें आयकून सिनेगोगांत आसलेले सुमेस्त रागान कडकडोंक लागले उठले आनी जेजूक शहरा भायर उडीत व्हरून गेले. तांचें शहर बांदून हाडलेल्या दोंगराच्या शिखरांतावन ताका सकला लुटून घालचो म्हूण तांची आलोचना जाली. पूण जेजू तांचे मदल्यान शीद उतरून आपली वाट धरून चल्लो. देवाचें उतर वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो भुरग्यांनो, हेचे दिसा आमी आयकल्लीं वाचपां. पयलें वाचप सांपावलान थिस्सलुनीकेंकां बरयल्ल्या पत्रांत जेजूचेर भावार्थ दवरून मेल्यान तांकां जेजू सवें देव जिवन करून उडयतलो म्हणलो संदेश दिता. आमी सर्व जेजूचेर भावार्थ दवरून जिवोवची भुरगीं आनी वडिलां. आमची जिबेत आमच्या जल्मांत थावन मरा पर्यंत जेजूच्या सावळ्यांत समकता. आनी मरियमायेनी सगळें तिचें जिवीत जेजूच्या सावळ्यांत समकलें. देवाच्या भिरांतीन देवाच्या मोगान सगळीं जिविताचें समर्पण तिणें केलें. जल्मांतावन मरा पर्यंत देखून ती अत्यंत पवित्र पाप करत नासतना निश्कळंक म्हणून ती आमकां तिका दिल्या. अशें आसतना सोमी ह्या संवसाराचो ह्या पृथ्वीचो मुनसिबीदार कसो आमची जडती करूंक आमकां सर्गीच्या राजा कुशीन व्हरूंक येता म्हणलें सत आयचें किर्तन आमकां दिता आसतना हाचे सुवातेंत जेजू म्हणटा देवाचो प्रेरकत्व मुजेर आसा. देवाचो प्रेरकत्व मुजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक म्हाका ताणें अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्या सुडका कुर्ड्यांक दिश्ट दणसतल्यांक सवकसाय बसोंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवच्या वरस पासारूंक म्हाका ताणें धाडला. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगासर जेजू आपले मिसांव स्वस्थ रितीन पिंजरायता. आपूण कित्याक आयलो? आपूण न्याय नीत दाखोवंक आयलो, माया मोग शिकोवंक आयलो, दया मायेन जियोवंक लावंक आयलो आनी वो मोगाचो भक्षणाचो सेवेचो उजो म्हाका पेटलेलो जायसय. हांव आयला ह्या संवसाराचो मोग करच्याक, दुर्बळ्यांक बरी खबर, सर्गीच्या राजाची बरी खबर परगट करच्याक हांव आयलां. बंदेंत आशिल्ल्यांक, कैद्यांक, नाना रितीच्या बांदपा आसलेल्यांक सुटका लाभोवंक हांव आयलां. तशेंच एकामेका दयामायेन जियोवचें वरस जिवीत परगट करूंक हांव आयलां म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दितना. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, थोड्यान ताका स्विकार केलो, जायत्यांनी ताका स्विकार केलो, पूण थोड्यांनी ताका नाकारलो, थोड्यांनी ताका तिरस्कार केलो आनी प्रते रितीन ताच्या स्वंत गांवांतल्या मनशांनी ताका नाकारलो. देखून जेजू म्हणटा खंयच्याय प्रवाद्यांक आपल्या स्वंत घरांत स्वंत गांवांत स्थान मान मेळना. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा मोरी कुटुंबाचो संबंद आमकां रुता करूंक उलो दिता आसतना आज कुटुंबांत थोड्या पटी कुटुंबाचे मनीस कुटुंबाच्या अंगत नाका जातात, भायले मनीस जाय पडटात. जायते पटी कुटुंबाचे मनीस कुटुंबाच्या अंग सांगतात, दुसऱ्यांक मस्त जाणांक कुमो करूंक वेतात. कुटुंबाचे मनीस कुटुंबाच्या अंगस नाका जातात थोडे पटी. अशें घडटा आमच्या कुटुंबांनी. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कुटुंबाचो संबंद पयल्यान पयलें आमी रुता करूंक जाय. कित्याक कुटुंबांत आसलेलीं एका आवय बापायचीं भुरगीं, तांणी तो मोग एकामेका व्यक्त करूंक जाय. एकामेका सोड दोड, एकामेका दया माया, एकामेका
सुटका सोडवण दिवची कामां कुटुंबाच्या संद्यांनी एकामेका थंय करूंक जाय देखून हें आमी मतीन दवरूंक जाय. आधुनीक काळार आधुनिकता विस्तारतना आमचो कुटुंबा संबंद इल्लोसो अळवून आयलोसो आमकां भोगता. पयल्याच्या काळार आमच्या आवय बापायक एक आन म्हणटाले हांव नातल्यार बाब म्हणटाले हांव न्ही गे. ताजे उपरांत पप्पा कोप्पा डाडा प्रायले न्ही गे. मम्मीक माय म्हणटाले अपुरबायचें उतर. आन म्हळ्यार आन हूं म्हळ्यार देव म्हणून अब्बा म्हणटात. अब्बा अब्बा म्हळ्यार कितें? अब्बा म्हळ्यार बापा म्हणून अब्बा अब्बा. देखून जायतीं जाणां उरल्या जातीचीं पुरा बापायक अब्बा म्हणटात अब्बा. आनी हें आन म्हळ्यार बापूय बाबा म्हळ्यार अब्बा म्हणून अर्थ. पूण आतां ती पुरा आमी सायडीक रोटल्यांत आनी डॅडी डाड डाडा तशें पुरा आमी आपयता. ताका व्हरतलो अर्थ कांय दिसून येना. तशेंच मम्मीक माय म्हणटालो. माय म्हळ्यार तुमी जाणांत बापुरबायचें उतर माय. माय काडलोतलो तो एक अटॅचमेंट वर्ड शब्द दुसरो खंयच्या शब्दाक येना. मागीर मम्मी आयली मॉम मॉम आयली मम्मा आयली मॉम जाला आतां मॉम. आनी काय मम्मा मम्मा जाता गुर्तुना मागीर मोमो जाता गुर्तुना मागीर काळें जाता म्हूण गुर्तुना. पूण आमी वेळा काळी सरी जावन आमच्या आवयचे कितें आसा म्हत्वाचे शब्द आसात ते अळवून सोडता. बापुरबायचे शब्द आशिल्ले आवयच्या बाबाक माम आशिल्लो बापायच्या बाबाक बाप्पू म्हूण आशिल्लो न्ही गे. हे पुरा शब्द पुरा गेल्यात सकड अंकल्स जाल्यात. मासली इकतलो मापली अंकल्स आनी आवयचो बावूय अंकल्स. तांदूळ कांय डिफरन्स ना. आयलो लायट घालूंक आयलो इलेक्ट्रिशियनी अंकल्स. भुरग्यांक कोण कितें म्हणलें रक्त संबंदाची वळख जडक दिसून येना. असल्या काळार कुटुंब संबंद इल्लोसो अळवून येवचो आमकां दिसता. देखून आमी वडिलांनी भुरग्यांक खरो संबंद असो अर्थ शिकोवंक जाय. आवयचो भाऊ जाल्यार मामूस बापायचो भाऊ जाल्यार बाप्पूस न्ही. आकयचो घोव जाल्यार मामूस. आवयची बहीण जाल्यार मावशीस. बापायची बहीण जाल्यार आकयस शिकय जाय. सकडी जनरल एका कॅटेगरीन घालूंक जायना. दादलो अंकल स्त्री आंटी म्हणून सांगूंक जायना. तशें केलें जाल्यार कुटुंब संबंद तो अळवून वता. रुता जायना म्हणलें सुद्दां देवाचें उतर आमकां दिता. त्या दिशेन मेटा काडूंक जाय. शिकुरपेदेनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया एक घडी बर दोळे धांपया. नव्यान केल्या पावना देवाचें उतर आयकल्या पावना तें आमच्या जिणेंत उता करी जाय. त्या प्रमाणे जिवंक प्रयत्न त्या प्रमाणे जिवंक जायची जाणवाई आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. उबी रावया. आमची मागणी आमची गरजो आसात सगळीच्या बापाच्या पांयांतळा आमी समर्पया. मोगळा बापा पयस सभेच्या मुखेल्यांनी समेस्त भुरग्यांक भावार्थांत वाडेशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या समाजाच्या समेस्त फुडाऱ्यांनी गरजेवंत भुरग्यांक सदांच आदार दिशें कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायन काडचे कश्ट समजून तांकां काल जावन जियोंक आनी क्रिस्ती मोलांनी वाडोवंक कृपा दी. तशेंच तांच्या शिकपांत जायत लाभे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकसुरी जाल्ल्या आनी आसऱ्यांनी आसच्या सब भुरग्यांक तुजो मोग आनी सांगात लाभे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विशेष सक्तीच्या भुरग्यांक आमी सर्वांनी मोगान स्वीकार करूंक आनी तांची जतन करूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर हजर जाल्लेल्या आमी सर्वांनी आमच्या ताब्यान दिल्ल्या भुरग्यांक पवित्र पुस्तकाच्या उतरा प्रमाणे वाडोवंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. इकडी बोरदोळे धांपया. आमच्या सहकासकी गरजां खातीर मागया. मनशा जिवितांतलो कुटुंब संबंद तो दोडतोक करच्या दिशेन त्याची कृपेदेनी आमच्या हर एका कुटुंबाच्या सणांचेर आमच्या कुटुंबांतल्या भाव भयणीचेर आमच्या कुटुंबाच्या आवय बापायंचेर विशेश करून सर कुटुंबां संद्या खातीर आमी मागया. सर्गींचे भोव मोगाळ बापा तुज्या पुता जेजून कुटुंबाचो संबंद कितें म्हणून आमकां ताच्या जिवितांत दाखोवन दिलो. नजरेच्या बागेन कुटुंबांत तो जियेलो तो मोग कुटुंबांत वांटून घेतलो आनी त्या कुटुंबा संबंदांत वांटून जिवंक आपल्या माये मुखांतर आज आमकां तो उलो दिता.
असली कृपा आमकां सदांच फोव कर म्हूण मागता हांव. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या नादान भरून, मोगाच्या दावान पेटोवन, हाडून आयल्या काणिको. सर्वेस परसाचेर उदारपण केलं तर म्हणून तुम्ही तो सोंड जो केलो सस्नाच्या सस्ना देवा सही तू इतर मेली कृपा भोग करस. मोगान तुवें आमकां दिलें, धन्य वे सगळे आमचे. सर्वेस परसाचेर उदारपण केलं तर कधी तुमकां बुद्धी सस्ना देवा जागृत्या मोने, सगळाय सोम्या आमकां तुवें. मोगाच्या नादान भरून, मोगाच्या दावान पेटोवन, हाडून आयल्या काणिको. गे बापा मोगांतल्यो. म्हज्या भावा भयणीन आनी म्हज्या आमच्या हातांतलें हें बलिदान सरपद वेदा देवपा मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेमक्या पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्वर मानून घेव. सर्गींच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या वैक आयच्या दिसा ह्या नव्यानाच्या दिसा खरीत मान दिवंक हे वेदी बोंतोणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या हांव. ह्या बसोत इंदेणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून ती घेता हांव. ताचे वरवीं आनी बाळक मायाच्या विनवणेन तुजे दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमकां बर म्हण आमी मागता हांव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस पर तुमचे सोबे आसों. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. भोय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्यासो. बाळक मरियेक आमी आसनामान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाकणता तुका वंदिता आनी तुजी किर्ती परगडता. आपल्या ओंकारपणाचे वडवे सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची त्या वय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणे संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाकणतात. तांचे संगती आमचे थाळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस पुरतो सर्गनी संसार भरला तुझ्या वैभव. ऊन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पराचे नावी येता ताका जय. ऊन सर्गी तुका जय जय. ऊन सर्गी तुका जय. तुम्ही गेली पवित्र घडी आमी संभ्रमता. नव्यान तिसरो दीस आमचो इरादो खंयचो आसा तो इरादो घेवन आमी आयल्या. तो इरादो सोमया मुखार आमी दवरया. घडी कितेंय मागता खंडीत आमी घेता. भक्तीन तो इरादो समर्पया आनी आमच्या गरजां खातीर मागया. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत
पदकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसूत आनी समेस मनशां बसूत ते वरवतले हे म्हजे उगडासाक करात. Babartaso gutu pergetuya Jesu melo Jesu jiwanzara Jesu novya ikulu Jesu melo Jesu jiwanzara Jesu novya बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत समुंड आनी सोडून चिकालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग आसवतेल्या वा समेस्तां पवित्रत्म्या बरोबर ठाई कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळे संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेस उडास कर. लिओ आमचो पापा पिटर पॉलमची गोळी बापा आनी सगळ्या जगे वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां बरे देवाच्या माया संगती तिचो पती भगे वजुजे भगे धर्मदूता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवती. ताचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. कुटुंबाचो संबंध बऱ्यान रुता करूंक जाय असची जाणवाय करपा आनी बरेपण देवा लागचें मागोवन सुमेर शिकलेले मागणें सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी श्रीकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इसलेल्या आमची ताव आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळडे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशणेंतले आमकां निवार. दयेकुणेची वितान समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेने सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं माया मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया इजवन आसा जिवंत देवाची शेळी आमा समेस्तांच्या मोगान मरण मनीस ह्या संवसारी आयिल्ली. कुटुंबाचो संबंध बऱ्या रुता करूंक कुटुंबाच्या एकवटा खातीर वावरूंक आपोवणी दितात ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें बाग म्हाका भवना पूण तुजे कांय सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. Boy
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा भगवंत ओंकार मरी सोगडास करून सर्गींचे जिवे दितल्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. तेच ओंकारमयाच्या आणि सगळ्या तुझ्या भक्तांच्या संगता ससनाच्या जेवणात वांटो घेऊन आमकां फावय म्हणून आम्ही कलतेपणी मागताव तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालू. वसून जीवन क्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता. एक घडी बरोबर बसया. मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसाच्या ह्या मिसांत वांटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. देव बरें करूं म्हणटा. देवाची कृपा तुमचेर माया मुखांतर देव नेऊन दी म्हूण मागता. तुमकां दिसपट्ट्या मिसां वेळार हांगासर तेसावां दिवंक आसा जाल्यार मिसां दिवंक आसा जाल्यार नोवेनाच्या वेळार तुमकां अवकाश आसा. तुमचे खातीर विशेश करून मागता. तशेंच आज एक बचपेची भयण एक्सिडेंट जावन सिरियस आसा. फर्नांडीस तिचें नांव विसरलो. तिचे बसो विशेष करून मागया. फर्नांडीस ती आशा फर्नांडीस तिचे बसो विशेष करून मागया. तिच्या भुरग्याकय मार जाला, तिच्या घोवाकय मार जाला. सगळ्यांक बरी भलायकी बरी माई आपल्या पुता मुखान दिवं दी म्हूण विशेष करून मागया. तशेंच दिसपट्टे फुलां हाडलेल्या आनी आम्हा हर एकल्यांक गोडशें वांटावन धरल्यान गोडश्याक वणच्याक फुलां फुलांची पाकळी दिवन सहकार दिया. उदारमना कुमकारां विनंती करता. तशेंच खूब आमी वांटतले हांव फेस्ता दिसा बँड आसा, फुलां आसात, वर्ण आसा इत्यादी सर्व तुमी फुलाची पाकळी दिवन सहकार दिया, कुमक करा. तशेंच स्पॉन्सर रावन आदार दिया आनी मरी मायाच्या जल्माची परब आमच्या कुटुंबाचें फेस्त गद्दड्यान आचरण करूंक सहकार दिया म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. अशें म्हणटा आसतना समेस्तां परत आमी देव बरें करूं म्हणटा. एका मनाची काळजात जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयलां, एकामेका खातीर मागलां. तुमकां समेस्तांक अभिनंदन. आमी तुमचे खातीर सदांच मागता, तुमी आमचे खातीर मागा विनंती करता. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. नव्याना कायती जावया. नव्यानाचें गीत गायत आसतना आयचे दिसा आमकां गोडशें दिवंक कुमक केल्लीं आसात. एवलीन गोन्सालेस आनी कुटुंब वेलंकनी वडो, जेसिंता डेमेलो आनी कुटुंब वेलंकनी वडो तांचोय मनपूर्वक उपकार भोवता. सुमयाची भरपूर बेसांव मागता. तुमी बसलेर बसचें, एक एक लायन करून येवचें, फुलार पुवचें. फुलार पितना तुमची ते संवाद सांगची आनी बरे माया मुखांतर तुमी बेसांवां जोडून घेवचीं. Porta itla ni so
मुखार भुरगीं आसात भुरगीं मुखार या भुरगीं भुरगीं या आणि मायेक दिव्या सकळ संगत निया सकळ लगीं सूर्या आमचे ताळे करूया मोये ओगळ सुया माये पोन करता पुढच्या मोसात असा माय तुझो आधार मागता आम्ही धैर्यान रावता उठता इतल्यानी आमची थाळी करूया मोये ओगळसिया तू सुखरू संतोष आसो दाट उजवाड तुझो आमकां दामच्या मोडाचो काळोख वैस धांवडावचो ओडता इतल्यानी चोरया फुलां एकठांय करया तांचो एक मुकुट गुंथया आनी मायेक दिव्या सकळ सांगाता मेळया सकळ लागीं सूर्या आमची थाळी करूया मोये ओगळसिया वाडो सोडून तुजे तुझी बरुदर मेळन माय तुझे बेसा बागी जावाम सुगा ओडता इतल्यानी सोर्या फुलां एकठांय करूया तांचो एक मुकुट गुंथया आनी मायेक दिव्या कुटुंबाचा संबंध वाढवतो आणि ख्रिस्ताला शास्त्रीय प्रामुख्याने दिली एलिझाबेथची व्यक्ती घराने प्रस्ताव पाहून आणि संबंध घट करून देत दिली तुझी देख आम्ही घेऊन पर्यंत आमच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांबरोबर संबंध दिसांदिस वाढव आणि बरी कुटुंबाला वाढून आमका जेजुता कुटुंबामधून देव आम्ही मागता हे मागणे आम्ही करता तुझ्या कुशीत जन्मल्या तुझ्या पुत्रा आमच्या सोन्या येशूचे नावी आमेन. ओरी ओ गर्सिया
खातीर सिस्को ओके आता स्कूलांतले सगळे भुरग्यां खातीर सगळे भुरग्यां खातीर बघूंक आसा कुडीला खातीर बघूंक आसा आनी सर्व खातीर बघूंक आसा दान दिल्ल्या खातीर बघूंक आसा सगळे बळ जावया क्लोज युअर आयज सगळे तीन नांवां बरी म्हटल्यार सगळ्यांक घ्या नमान प्रेमले सुनिले सदा त्र्यंबक तुझे ईश्वरी मोहन तुझे येसो लगे निवेले रोशे मोहन गाते नरिकला इंसान मजकया सर्व सत्तू पदासने बसोगे नमान प्रेमले सुनिले सदा त्र्यंबक तुझे ईश्वरी मोहन तुझे येसो लगे निवेले रोशे मोहन गाते नरिकला इंसान मजकया Seluruhnya musuh mengalami tidak semua dari musuh segala bahagia. Amin. Berdoa suci segala yang dalam suci mesti kalau mesti itu bagaimana kita sampai bagaimana kita yang sampai sebagai kami. Seperti senada bayi bapa ini kita itu ingatnya. Magal kita sampai Allah dia syirati. Nama baru Yesus. Rodari Severi, Sukri Sanada, Bagaimana Suri Kue, Jewa, Jangan Sunate, Obat